आयज आमी आसा भाटी गांवांत आनी भाटये गांवांतलो आयज तुम्ही पळयता आसतले ह्या स्विस गेटीचे जे काम आसा त्याचे फाउंडेशन स्टोनाची आयज स्टार्ट केल्ले आसा आनी हे स्विस गेट म्हटल्यार ऑलमोस्ट 11 वर्सां सुमार जाली ही डॅमेज जातली उदक तुम्ही पळयता आसतले सारके डायरेक्ट फ्लो जाताले तशेंच हेजो जो स्लॅब आसा तोय डॅमेज आसा आनी सायडीक बांद जो आसा तोय पिड्यार जाल्लो आसा आनी तेकाच लागून हे जे काम आसा ते आमी अंडर WRD घेतलेले आमकां जेन्ना प्रपोजल कमिटी कडल्यान प्रपोजल येयल्ले तेन्ना आमी अंडर WRDचे थ्रू घेतलेले आनी आयज हे जे वर्क ऑर्डर येवन आमी कामाची सुरवात आयज केल्ली आसा मेन म्हणजे हो बांद जो आसा तो दोनूय सायडीच्यान रिपेर जातलो तशेंच ही स्विस गेट आसा ही स्विस गेट एंटायरली रिपेर जावन न्यू घालतले आनी तशेंच एका जो स्लॅब आसा हो स्लॅब आमी न्यू घालतले आनी खूब गरजेचें कारण हे सायडीच्यान आमचे जे कितलेशे जाण मिटकार जे आसा ते मिटकार हांगातल्यान वयता आनी तांकां खूब त्रास जाता आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की हांगातल्यान वचपाक त्रास जाता जावं येवपाक वचपाक आमकां खूब डिफिकल्टी जाता तेंच्यो जेन्ना आमी ते ट्रॅव्हल करता तेन्ना खंय ना खंय तांकां डिफिकल्ट जाता उदक पावसांनी उदक भरता आनी गिमांनी येता नॉर्मल तुमी पळयता आसतले येता आसतना पासून की उदक वयर फ्लो जाता सो तेकाच लागून हे जे काम आसा ते आमी घेतलेले आसा आमच्या वांगडा आमचे पंच सदस्य SP आसा तशेंच कॅटरिना आसा तशेंच आमची सबीना आसा तशेंच आमचे चेअरमॅन विल्सन डायस जे भाटीम टेंट एसोसिएशन चेअरमॅन आसा तशेंच तुषार ट्रेजरर आसा तशें आमचे इंजिनियर जे आसा ते WRDचे इंजिनियर दोन्ही इंजिनियर राजेश आनी आमचो शैलेश दोन्ही इंजिनियर आसा आनी बाकीचे सगळे आमचे ग्रामस्थ गांवचे लोक हांगा जमलेले आसा आनी खूब उमेद भोगता कारण हे काम जे खूब पेंडींग उरलेले ते आयज काम चालीक लागलेले आसा आनी बेगांच्या बेगान जे काम आसा ते बेगांच्या बेगान कंप्लीट जातले कारण रोखडेच आमकां कोड लागले नाल्यार ते काम ब्लॉक जातले ताका लागून आमी हे काम बेगांच्या बेगान चालू केलां आनी हे कंप्लीट जावन लोकांक जे शेतकार आसा तशेंच मिटकार आसा आनी जे ही मानस एक आमकां सगळ्यांक स्टेबिलिटी मेळटली आनी सगळे वॉटर फ्लो जो आसा तो सिस्टमॅटिकली जातलो थँक्यू बांदाचो स्ट्रेच कितलो जालो बांदाचो स्ट्रेच म्हटल्यार हांगा जितलो बांद मोडलेलो आसा खंय खंय मोडलेलो आसा आतां तुमी येता आसतना पयला आसतलो थोडे कडेन मोडलेलो आसा तो आनी हे सायडीच्यान थोडो मोडलेलो आसा ते सायडीन आमी तो रिपेर जातलो कारण मेन आतां तुमी पळयता आसतना हांगा खुबशे आगोर आसा मिठाचे आगोर आसा आनी ते मिठाच्या आगोराक जेन्ना आमी वचपाक आनी येवपाक जाय तेन्ना तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता केन्ना केन्ना कितें जाता ते उदक मोडलेल्या कारणान आगरांनी उदक मारता तांकां वॉटर जे आसा ते उदक कमी करता चड करता ते जाय तशें तांकां मूव जावपाक जाय पण हे मोडलेल्या कारणान ते उदक डायरेक्ट येता सो हेकाच लागून हे मिठाचे आगरकार आसा तांकांय खूब गरजेचें आसा इम्पॉर्टंट आसा आनी ही मानस रिपेर जालें जाल्यार उदकूय शेतांनी वयची ना शेतांनी सेफ जातली सो हेकाच लागून हे काम आमी प्रायोरिटीचेर घेतलेले आनी आयज चालू जालां स्विस गेट आहा तो वुडन आसतलो ऑर एनी अदर मटेरियल ही FRP म्हणून हें आसा सो FRP जो आतां न्यू जे आसा त्या भशेन घालतले ताजो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितलो जालो हेजो 15 लाख एस्टिमेटेड कॉस्ट आसा जो एंटायर बांद स्लॅब आनी स्विस गेट धरून 15 लाखाचो एस्टिमेट जालो कितके दिसांनी प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो एका आतां ऑलमोस्ट 1 ते 2 महिने अंदाजान महिन्याभरात कंप्लीट जाता ही माणूस आता म्हाज्या भुरग्यापणांत ही माणूस बरी चलताली आनी आतां कितें म्हणल्यार हें उदक पळय सगळे पळय थिंगा दिश्टी पडटा आगरांनी वयता उदक आनी सगळे शेतांनी पळयलां सरान पळयलां सगळ्यान पळयलां हें उदक आतां हे फुडें सारकें वचोंक जाय आनी आदले खंय चलतालें तें जावंक जाय लोकांक त्रास जावंक उपकारना ही म्हजी मागणी देव बरें करूं हांव पंच मेंबर ह्या वाड्याचे पयले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर आमचे MLA विरेश बोरकार आमकां कितेंच एक उलो मारल्यार रोखडोच तो पावता आनी जायते तुमी जाणा लोकांचे बूक आमचे पेंडींग उरलेले आसात शेतां आमी आजून रोयनासतना लोक आसा आनी हे सायडी दुसरे सायडीन पळय आमचे भाव जायते सांगतात सदांच हांव सांगता ते सांगता ते सांगणे घेवन रोखडेच हांव विरेजा फुड्यान वयता तो आमकां आदार करता आनी डिपार्टमेंटाचे मनीस आमकां रोखडेच म्हणटा तुमचें कितें काम आसा कितें आसा तें आमचे फुड्यान हाडा करात तुमी लोकांक आमी जाता तितलें आमी हॅप्पी करूंक वावुरता